हा वर्षा आश्वेकर गोमंतक टीव्हीन तुमचं सगळ्यांचं योगकार। आम्ही आयिल्ले आसा कुडचड्या या मतदारसंघान आणि आमच्या बरोबर आसात कुडचड्याचे उमेदवार निलेश काब्राल सर। सर तुमचे गोमंतक टीव्हीन योगकार। सर म्हाका सांगात की तुमकां पॉलिटिशियन या सत्तेन येवन कितली वर्सां जाली? म्हाका आता 10 वर्सां काल आमचे कंप्लीट जाल्ले आसा। 10 वर्सां कंप्लीट जावन जो आज म्हाका दिसता इलेक्शन आमचे गेल्या वर्साक काल जाल्ले आनी 10 वर्सां कंप्लीट जाता। सो 10 वर्सान सत्ता हांव म्हणना, हांव इतलेंच म्हणटा की लोकांचो प्रेम आनी लोकां खातीर सोशल सर्वीस करपाक एक लोकांनी म्हाका दिसता एक संदी दिल्ली आनी 10 वर्सांची संदी हांवें फुडें वयलें आनी एक बरी प्रतिसाद दिल्लो आसा आनी हे प्रतिसादा भितर आमी हें काम करीत आसा। आनी आज भारतीय जनता पार्टीचो जो हांगा सरकार परतून घडोवन हाडटलो गोंयान, तितू भितर हांव आमदार नक्कीच आसतलो हे लोकांचे आश्वासन हांव फुडें वयता। सर आता तुमकां कितले दीस जाले तुम्ही प्रचार करतात, लोकांचो प्रतिसाद सर तुमकां कसो मेळटा? आज म्हाका डोर टू डोर म्हाका लक्षात ना, पण ऑलमोस्ट 25 दीस जाले आमी डोर टू डोर जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जालें म्हणजे 8 तारखेक डिक्लेअर जालें, सो तेन्नाच्यान आमी दुसऱ्या दिसाच्यान आमचो प्रचार चालू केल्लो आनी कॅन्डिडेट मागीर फुडें डिक्लेअर जाले। पूण आमकां खात्री आसली की भारतीय जनता पार्टीचो हांव उमेदवार परतून निवडून दितले, म्हणजे पार्टी परतून दितले। सो प्रचार बरो आसा, खूब प्रतिसाद मेळटा आनी मन भरून येता। हांव नको हे आमचे कुडचड्यावयले जनतेक हांव कसो थँक्यू म्हणूं शकता, कित्याक इट इज इम्पॉसिबल टू थँक ईच एंड एवरी वन। आनी आमी म्हणटा की पॉलिटिकल क्लास जो आसा हे लोकांक खंय तरी पयशे दिता आनी कितें दिता आनी ते आज पासून आमचे जे सगळे भुरगे आनी जे जाणटी नेणटी जे आमचे तरणे जावं जाणटेले जे उमेदीन स्वता इतले दीस येता आनी उरलेले 6 दीस म्हणजे उरल्या प्रचार 6-7 दीस उरल्या, तितू भितर म्हाका अपेक्षा की जशे जशे आमी फुडें वयता तो प्रचार वाडत रावतलो। पूण उमेदीन ते येता आनी उमेद अशी आसता की हांव न्हू तेका कितें सांगपाक जायना। सो आय एम ऑलवेज तेंचे आभारी आसतलो, कित्याक तांकां लागून हांव म्हाका लागून ते न्ही, तांकां लागून हांव आनी जे तेणी लोकांनी म्हाका खंय तरी एक बरी संदी दिल्ली आसा 10 वर्सां, फुडली संदी लोक दितले हाजें म्हाका डावटूच ना। कित्याक फक्त ज्यो गोश्टी हांवें ह्या वाठारांत चालू केल्ली आसा ती कंप्लीट करपाक जाय। पॅन्डेमिका खातीर खुबश्यो गोश्टी फुडें वचोंक ना, पूण म्हाका खात्री आसा की हांव येता तें सरकार भारतीय जनता पार्टीचें जातलें आनी तितून भितर आमी हें कंप्लीट करूं शकतले। सर आता कुडचडे लोकांचे खूबशे प्रश्न आसतले आणि तुम्ही आयज मेरेन कितले प्रश्न सोडयल्यात आणि कितले प्रश्न उरल्यात सर तुमचे सोडोवपाचे? प्रश्न खूब आसा। आतां कितें आसा न्ही, आमी जेन्ना लोकांचे प्रश्न कितें आतां मेन म्हणटा पळय 1-2 गोश्टी आसा। म्हाका दिसता की मायनींग हो वाठारान बंद पडल्या कारणान आमची बेरोजगारी मातशे वाडल्या, कित्याक हे वाठारान मायनींग आसल्या कारणान खुबशे लोक जे इंजिनियर जावन शिकलेले लोक तांकां काम कंपनीन मेवताले जावं बाकीचे मेवताले, ती एक प्रश्न आसाच, तो हांव सुटोवपाक शकूना। पूण फुडें विचार आसा, पार्टी कडेन उलयला की हे विचार फुडें वता तेन्ना हे सुटोवपाक जाय। आनी सुप्रीम कोर्ट म्हणल्यार सगळें आसना, सरकारा भितर सरकार हो लोकांचो सरकार, हा लोकांचो सरकार जे करता जावं ते स्टेट गव्हर्मेंट ते लेजिस्लेशन करपाक जाय आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटून आयकपाक जाय। आनी सुप्रीम कोर्ट गोज बाय लॉज एंड रेग्युलेशन्स, जे कोण करता, विधायक करता हो पार्लिमेंट करता। सो योग जर तेता त्रुटी आसा हे करपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता आमीच करूंक पडटलें। हांवें प्रयत्न खूब केलो आनी दोतोरान केलो आमचो प्रमोद बाबान, पूण म्हाका दिसता तो तितलो सक्सेसफूल जावं ना अशें म्हाका दिसता, कित्याक लोकांचो हांव फूट मारूंक शकना। पूण आतां हे फुडल्या टर्मान आमच्या सरकारा भितर आय वील टेक इट अप पर्सनली अशें हांव लोकांक सांगूंक सोदता तुमच्या माध्यमांतल्यान की आय वील टेक इट अप पर्सनली एंड सी दॅट मायनींग हे वाठारान जे लिगल मायनींग आहा हे परतून एकदां चालू जावपाक जाय हें म्हाका दिसता। आनी इट इज पॉसिबल टू स्टार्ट एंड वी हॅव टू स्टार्ट, ही एक गोश्ट जाली। दुसरी गोश्ट जी आसा की मतदारसंघात डेव्हलपमेंटाची खूब गोश्टी आमी केल्यो आनी खुबशे उरता, कित्याक मतदारसंघान कितें डेव्हलपमेंट सोंपता अशें केन्ना ना, कित्याक हो मतदारसंघ व्हेरी व्हडलो आसा, म्हणजे नॉट व्हेरी बीग बट इट इज कंपेरेटिवली जे आमचे दुसऱ्या मतदारसंघान आसा, जे थोडे मतदारसंघ वयर रावलो सकयल पयले आख्खो मतदारसंघ सोंपता, त्या मतदारसंघान डेव्हलपमेंट व्हडलें आसना। पूण आमचे मतदारसंघान डेव्हलपमेंट केन्ना सोंपचेंच ना, पूण प्रयत्ना भितर आमी खुबशे केले, अंडरग्रावंड केबलिंग हे खुबशे गोश्टी हांव ते सांगपाक गेल्यार आमचो टायम वयतलो। सो म्हाका दिसता आय एम नॉट सेईंग दॅट ज्यो गोश्टी आमी चालू केल्ल्यो त्यो थोडे कंप्लीट जावन, जशें म्हाजें एक आमच्या सगळ्याच्या लोकांचें आनी म्हाजें स्वप्न आसा की हॉस्पिटल इमारत तयार जालें, 100% इमारत
इमारता भितर सगळी तयार जाल्ल्या ते इमारती भितर आतां तितू आमचें एक स्वप्न आसा की ते ओटी ऑपरेशन थिएटर फूल फ्लॅज हांगा आसपाक जाय, डायलिसीस वॉर्ड हांगा आसपाक जाय, बाकीची गोष्टी हे हॉस्पिटल हांगा आसपाक जाय. हांगाच्यान मडगांवच्यान पणजी वचपाचें ना. आतां मेजर दुसरी गोश्ट सुपर स्पेशलिटी तितू वचपाक जाय, पूण बेसीक जशें म्हाजे भयण जर सपोज गर्भवती आसा आनी ताका जर डिलिव्हरी करपाक जाय, म्हणजे नॉर्मली आतां आमी पळयता ट्रेंड आसा 75 to 80% इज सिझेरियन ऑपरेशन जाता. सो हितू भितर जर म्हाजे भयणीक जर ऑपरेशन करपाक जाय हांगा जावपाक जाय, मडगांव वचपाक जायना. अशे खुबशे विचार आमचे आसा आनी म्हाका खात्री आसा येता ते 5 वर्सां भितर आमी हें करूंक शकतले. भारतीय जनता पार्टीचो गोंयांत सरकार जातलो आनी हे पाटी आमी सारकें मन लावन थन लावून अशें न्ही, पूण कांय त्रुटी येयल्यो कोविडा खातीर, ज्यो गोश्टी 2.5-2 वर्सां मागीर भाई बरो नाशिल्लो तो 1 वर्स, म्हणजे 2-2.5-3 वर्सां आमची अशीच गेली म्हूण आमचे फाटीं उरले. आतां फुडें जो भाजपाचो आमचो सरकार जातलो तितू भितर आमी हें फुडें करून घेतलें. सर असे म्हणटात की बीजेपीन कांयच करूंक ना 10 वर्सां. सर हाजेर तुमचें मत कितें? बीजेपीन कांय करूं ना म्हणटा ते ऑपोजिशन म्हणटा. ऑपोजिशनाचें म्हणणें आसता तें तांकां जर फाल्यां सारके 100% ज्यो गोश्टी केल्यो तेन्नाय ते कांय करूं ना म्हणटले. सरकार बीजेपीचे येतरी गोंयान ओवरऑल डेव्हलपमेंट हे खुबशे जाल्ले आसा. हांव म्हणना की थोड्यो गोश्टी मे बी आमी ज्यो लोकांचे ह्युमन इंडेक्स वाडोवपाचे सारके आशिल्ले हे कोविडा खातीर मातशें हल्ला. तितू सरकाराचो गुणे आमी यू कॅनॉट ब्लेम द सरकार. आख्खे देशान आख्खे जगान हे गोश्टी जाल्ल्यो आसा. आमी पळयता की आमचे हांगा एक खुबशे हांगा हे वाठाराचे आमचे गोंयचे क्रूज लायनरचे क्रूज लायन म्हणटा ते पॅसेंजर बोटीचेर वयताले फॉर तेंचे सर्वीस आनी तांकां पगार बरो मेळटाले. आज 2 वर्सां जालीं ती बंद आसा. ती क्रूज लायनर गोंयांत चलना, देशान चलना, ते भायल्या देशांत चलता, ते बंद आसा. सो हितू भितर जो ह्युमन इंडेक्स जो आसा हो मातसो इफेक्ट जाला, पूण भारतीय जनता पार्टीक लागून न्ही. आनी हांव ताका सांगता न्ही, म्हाजो पयलो स्टेटमेंट ओपनिंग स्टेटमेंट हांवें सांगलां की म्हाजें एक स्वप्न आसा. स्वप्न होता लोकां वांगडा रावन जे आमचे पॉलिटिकल क्लास आसा तेंचे वांगडा की 1947 जेन्ना आमी आमचे गोंय इंडिया जे रिपब्लीक जाली, सेपरेट देश जाल्लो, म्हणजे देश आशिल्लो जे ब्रिटिशा खाली भायर सरलो तेन्ना ₹1 $1 मेळटालो. We were one of the richest nations and we were strong nation then. But due to certain decisions of political class, आज आमकां almost 78 rupees, 80 rupees दिवंक पडटा, 80 rupees to buy $1. So that shows that our economic level has gone down. I dream of my nation to see that one day this nation will go the same state where $1 of US dollar will be 1 rupee. And when we do this, then I will say that we are successful politicians. This is what I believe, and this is where we have to all work, and people have to support us. And there is no reason की देशा भितरले लोक भायल्या देशांत वचपाक जाय. वयल्यार म्हाका दिसता भायल्या देशांतले लोक देशा भितर येवन काम करपाक सोदपाक जाय. दिस इज माय ड्रीम फॉर आवर गोवा, आवर इंडिया. दिस इज वॉट आय फील वी शूड ऑल डू एज अ पॉलिटिकल क्लास. आनी म्हाका खात्री आसा नरेंद्र मोदीजी जो आज तेजो मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट, मेड बाय इंडिया, मेड हे सगळे कॉन्सेप्ट दे हॅव इनिशिएटेड. It is not going to happen overnight, but with this concept, over the period of next 20, 15, 25 years, that dream of ours where 1 rupee becomes $1, हे परतून येवंक शकता. सर आता गोंयच्या युथां खातीर तुमी सर आनी तुमच्या कुडचड्यांच्या भुरग्यां खातीर युथां खातीर कितें करपाचें आसा? आज जेन्ना हांव डोर टू डोर भोंवता तेन्ना हांव युथा कडेन मेवता, युथाचे विचारता. आतां कितें जालां की हांव तांकां ब्लेम करूं शकना. हांवूय तेंच्या जाग्यार जाल्यार हांवूय तेच करता. हांव एक इंजिनियर, आय हॅव बीन अ एंटरप्रिनर, आय हॅव कम आउट फ्रॉम एंटरप्रिनरशीप आनी हांवें वाडला ते एंटरप्रिनर करप. आय ऑल्सो डीड अ जॉब हियर. हांव हांगा स्थानीक न्हीच, म्हजे थोडे आतां अप्रचार करता, पूण स्थानिका परस चड आसतलो हांव हांगा. आनी इतले वर्सां आमी काम करतना हांवें स्टेईंग हियर नाव, आमी बिल्ड अप हियर. म्हणजे हांव येयलो म्हजे एक हांव टू स्टार्ट वर्क हियर. लास्ट इतली वर्सां आमी सोशल कार्य तरी जाता. सो आज युथा खातीर कितें आसा की एवरीबडी वी फील दॅट वी शूड ऑल गेट सेक्युअर्ड जॉब्स. And what is the most secure job is a government job. What everybody the trend on तकलेन घातला. So somehow that concept from that secure job has to come out from the youth, and they should feel secured in a private sector, which is very important because private sector and secure जाले जाल्यार आमकांय मागीर stress government sector and तितलो आसचो ना. So based on this, I think the next government we have to focus to make our youth powerful. Because if our youth are powerful, then जो ड्रीम आमचो आसा की 1 rupee to $1 हो जावंक शकता. As long as the youth powerful जायना, then I don't think we will be able to achieve it. So I'm sure that it's not going to happen overnight. We will empower our youth where they feel secure that if I take a job हांगा जर घेतले then I am secured for my life till 60 and I will have my this. कित्याक आतां गव्हर्मेंटूय पेन्शन ना.
फ्रॉम 2005 देर इज नो पेन्शन. पयलीं पेन्शना लागून गव्हर्मेंटान हें जातालें. आतां दे गेव लमसम अमाउंट आनी दे डू देयर ओन पेन्शन स्कीम. So we will have to focus on empowering our youth in various ways, whether it is maybe in the government sector, maybe in the private sector, but they should be feeling secure that yes, when I am here, I am secure, and this industry where I am working will take care of me for the next so many years of my life. सर कुरचड्या खातीर आनी ब्युटिफिकेशन करपा खातीर तुमी कितें करताले? हांवें खुबश्यो गोश्टी कुचड्यार चालू केल्यो आनी ब्युटिफिकेशन हे इज पार्ट ऑफ अ सिस्टम. आनी तितूंत भितर आमचे जे ब्युटिफिकेशन जे करता तितूंत भितर दोन गोश्टी आहा. एक जशें हांवें सांगलां की बाजारान आमी खुबश्यो अंडरग्रावंड केबलिंग केले, फुटपाथ्स केल्यो, बाकीचे केले. जे लोकांक ब्युटिफिकेशन जाय, कित्याक आतां थोड्यो गोश्टी आमी सगळ्यांनी दिलेले सॅक्रिफायस केले जाल्यार कुचडे आमचे बरे जातले. सो तितूंत भितर ब्युटिफिकेशन केल्लें आसा, थोडे इनकम्प्लीट आसा, ते कंप्लीट करतले. पूण एक कुचडो बरो हब जावचो. म्हाका अजुनूय लक्षांत आसा की कुचड्यार भायले गांवांतले लोक येताले कित्याक हांगा कुचड्या वयलो बाजार बरो फुलतालो. आज कांय कारणां लागून तो तसो ना. आज मिनी मार्केट, सॅटेलायट मार्केट खूब कडेन जाल्या म्हूण मे बी वन ऑफ द रिजन्स लोक हांगा येना. पूण हो परतून हांगा बाजार फुलचो कित्याक आमचे दुकानदार, आमचे बिजनसमॅन जे सेल्फ एंटरप्रिनर आसा तांकां एक बरो बाजार जावचो हे हेतू भितर कितें आमी करूंक शकता जाल्यार मेळून आमी करतले. बाजार इम्प्रूव जाल्यार लोकूय येतले. आज म्हाका फोंड्या जसो आज फोंड्या वाडलेले आसा, एक्चुली कुचडे शहर वाडपाक जाय आसलें. म्हाका म्हणटा 10 वर्सां जालीं, पूण फोंड्या आज बाजार व्हडलो जाला. इट इज बिकॉज थंय खंय तरी लोकांक जे सुविधा मेळ्ळ्यो त्यो एनकरेज करपाक लागले. हांगाय कुचड्यार बाजार बरो जावचो कित्याक बाजार जर बरो जालो जाल्यार सगल्यो गोश्टी बऱ्यो जातल्यो अशें म्हाका दिसता. आनी इच्छा आसा की लोकां वांगडा रावन ज्यो गोश्टी आमी फुडें करतले हे विचार व्हरून फुडें आमी प्रयत्न करतले की सीइंग दॅट कुचड्या वयले बाजार जे कितें आमकां हांगा न्हंय आसा, हांगा वाफर पयलीं येताले, हांगा चड चलताले. आमचे डोको म्हणटा हांगा अजुनूय आसा. सायडीन रेल्वे ट्रॅक आसा आनी यार्ड आसा. अशें करून तूं पळोवपाक गेल्यार जर रेल्वे आनी उदक लागींच्या लागीं हांगा आसा. सो फ्युचरिस्टीक एंगला भितर जर खंय तरी सिस्टम जातलो, सो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल हें जातलें. आज आमकां एड्युकेशन सेक्टरा भितर एड्युकेशन हब करूं शकता जाल्यार दॅट ऑल्सो वी लूक इनटू. जागो आमचे कडेन कमी आसा, पूण एक्झिस्टींग जाग्या भितर करूं शकतले हे सगळे मेळून आमी डेव्हलपमेंट करतले. देव बरें करूं सर. गोमंतका खातीर वर्षा आश्वेकर आनी आतां सरां वांगडा आमी खुबश्यो भासाभास केली. सरान आमकां सगळ्या प्रश्नांचें उत्तर दिलां. सर तेच्या खातीर तुमकां देव बरें करूं. थँक्यू.